नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळी तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव शशांक गोगाळ सांगाती गौरांग प्रभू मळकर्णेकार तुमचे मुखार घेवन येतात ह्यो सगळ्यो साश्टींतल्यो खबरी. आनीक एक सांगपाक वायट दिसता की फाटले 2 दीस आमी मडगांवांत कशे तरेन मडगांवाचे ताण आसा, मडगांवाक कशे तरेन अपघात वाडटात हाजेर उलयतले. आनीक दुर्दैवान आज 3ऱ्या दिसा त्याच हाजेर आमकां परत एकदां चर्चा करपाक पडटा. ती म्हणजे पयर शेनवाराक रातचे मडगांवचो एक सामाजीक कार्यकर्तो आमचो शिरीश पै काणे म्हणटा ताका एक्सिडेंट जालो. तातूंत भितर तो इंजर्ड जालो आनी ताजे फुडली गजाल म्हणजे ताका जेन्ना हॉस्पिसियोक व्हेलो सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक तेन्ना थंय थंयच्यान ताका हातूंक आमच्या GMCक व्हरपा खातीर एम्बुलन्स नाशिल्ली. आनीक ताका लागून थंय 1 वर सुमार वेस्ट जालें. आनीक ताका कितलें म्हणल्यार तागेल्या हातूंतल्यान इतलें रगत गेल्लें की ताच्या जीव वाचपाक पावूंक ना. सो एकंदर एक म्हणटा ते आमचे हे अपघात वाडिल्ले अपघात ही एक चिंतेची गजालूच. त्या शिवाय मडगांवचे जे मेन जे ह्यो आसात कितें आमचे इन्स्टिट्यूशन्स आसात थंय ती इक्विप्ड नात अशे तरेची स्थिती आसा. सो लोकां मदीं एक सद्याक संतापाचें वातावरण तयार जाल्लें आसा. हो एक्चुअली इशू असेंब्लीक बी मडगांवच्या आमदारांनी काडिल्लो. मागीर विजय सरदेसायान तर हॉस्पिटलाक लागून तो कोर्टाक गेल्लो आनी आज पर्यंत तें हॉस्पिटल सारकें चलना. मेन म्हणजे चलना म्हणजे थंय डॉक्टर्स तितले जाय तेन्ना सर्वीस ना. हें कशें आतां हांगच्यान कितें जालें जाल्यार फक्त थंय व्हरून आतां केपें समज एक एक्सिडेंट ताची मुखाली गजाल आसा ती एम्बुलन्साची. एम्बुलन्स ती तर सामकी वायट आसा. फाटल्यान एम्बुलन्स बंद पडिल्ली आसा थोड्योश्यो. एक एम्बुलन्साची लायटी पेटनात अशी परिस्थिती सद्या. हांवें जेन्ना थंय वासपूस काडली ही गजाल घडटकीर तेन्ना म्हाका कळ्ळें की हाजे कडेन 5 हे आसात कितें आमचे एम्बुलन्स आसात तातूंतले 3 चलनात. 3 चलना. 1-2 स्क्रॅपाक काडल्यात. एकाचे क्लच प्लेट मोडल्या ताका लागून ती रस्त्यार येवपाक शकना. आनी एक एम्बुलन्स आसा जिका आमची हे सर्टिफिकेट जावपा फिटनेस सर्टिफिकेट तीच ना. आनी ते ताजे परस व्हडलो हे म्हणजे ही खंय ही जी फिटनेस ना म्हणटा ती आतां बंद दवरल्या. ती खंय 3 वर्सां ही एम्बुलन्स फिटनेस सर्टिफिकेट नासन चलताली रस्त्याचेर. आनी एक सद्याक ते आमचे आनीक दुसरी वापरतात ताजी लायटी लायटी पेटना म्हणजे रातची ती उपयोग. सो हे सगळे जर परिस्थिती पळयल्यार जाल्यार एडवान्स हॉस्पिटल अशी जायरात करतात ते हेच एडवान्स हॉस्पिटल म्हणजे ताची बिल्डींग एक सादारणशी एडवान्स आसा. बिल्डींग व्हडली पूण ती बिल्डींग फूल युजाक हाडना. बाकीचे इक्विपमेंट वेले 2 फ्लोर मेकळे आसात आनी हांगा सकल्ल्या हातूंत भितर हांकां खाटी ना म्हणून जमनीन न्हिदचें पडटात. अशे खुबश्यो तक्रारी हे दिसाक आनी चड वाडपाक लागल्यात. पेशंट जमनीन न्हिदतात. मागीर थंय गर्दी सामकी जाल्ली आसा. चादरी सारकी ना. तातूंत भितर सकयल जर फ्लोराक आमी OPD आसता पयलें फाटल्यान उदक गळटा आनी थंय तुका अशें आतां हें केलें की प्रोटेक्टेड एरिया टायप केल्यात मार्क केल्या की थंयच्यान तुवें चलत वचपाना कारण तूं पडपाक शकता. अशी परिस्थिती त्या हॉस्पिटलां आसा. आनी मेन म्हणजे एम्बुलन्सीचो प्रश्न हो सामको मेन. हांगच्यान जर बांबोळी व्हरतलो जाल्यार तुका एम्बुलन्स जायच पडटा आनी ती एम्बुलन्स थंय सारकी ना ही परिस्थिती. सो एकंदरीत जर हे पळयलें जाल्यार मडगांवची खरी हे बारीक समस्या म्हणपाचें खरें हाजेर तोडगो येवपाक जाय. जाल्यार कित्याक तोडगो येना काय पूण हो सद्याक मडगांवकाराकच प्रश्न पडला. दुसरे आनीक विशय म्हणटा तो आमी ह्याच माध्यमांतल्यान कितले जाल्यार लावून धरिला तो म्हणजे आमचो नार्वेलीचो मनोहर पर्रीकार इंडोर स्टेडियम. इतलो बोवाळ जालो तरी आसतना शेनवाराक थंय लग्नाचो कार्यक्रम जालोच आनी जालो तो जालो. आनी ते आतां जर नवें आतां चित्र पळयल्यार तो जो बॅडमिंटन फ्लोरा कोर्ट आसा थंय सगळें सामान पडिल्लें आहा. तो ताका ते हाका कोर्टाक स्क्रॅच आयिल्ले आसात. सो हे काल अशे वेगवेगळे तरेचे फोटो सोशल मिडियाचेर खूब जाणांनी ट्वीट केले जावं तुजे फेसबुकार घाले आनी हे फोटो सगळे व्हायरल जाले. आज सकाळीं सुद्दां हांव थंय वचून पळोवन आयलो जाल्यार पयल्यार थंय निवळसाणेचें म्हणजे आतां फ्लोर सगळो तांणी कितें पडिल्लें तें काडलां आनी पुसपाचें काम चालू आसा. पूण अजून पर्यंत ग्रावंड ओपन जालें ना. मेन म्हणजे हातूंक की स्टेडियम दिवचो न्ही म्हणून आमी पयलीं म्हणलां पूण स्टेडियम दिलोच कित्याक मुळां तर लग्न जालें काल काय कोण हाडोवपाक शकनाशिल्लो पूण पयलीं म्हणटलो तो ताणें दिवप नाशिल्लो. हें तांणी एसएजीन जावं कोणें परमिशन दिलां ताजेर मातशी इन्क्वायरी करची गोविंद. आनी हे जें लग्न आसा तें वास्कोच्या एका राजकारण्याच्या चलयेचें
सो मे बी बिकॉज ऑफ दॅट इन्फ्लुएन्साक लागून इन्फ्लुएन्साक लागून जावं आनी कित्याक जावं पूण हाजे फुडें तरी ही खबरदारी घेवची की आमचे जे ग्रावंड आसात अशे इंडोर ग्रावंड आसा स्पेशली ते दिवची न्ही कारण ताका एक म्हणजे वुडन फ्लोरींग आसा आनी वुडन फ्लोरिंगाचें कितें पडलें जाल्यार पिड्ड्यार जाता तुमी खेळगड्याक वेगवेगळे रिस्ट्रिक्शन घालतात पूण ते अशे जर समारंभ करपाक दिले जाल्यार ताका उरली कितें फायदो आनी इतले पयशे मोडून हे आनी दुसरें म्हणजे सगळ्याक म्हणजे तितलो बरो कोर्ट आनी दुसरे कडेन खंयच ना मडगांवाक तरी ना आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमी करतात ते खेळगड्यां खातीर आनी ते अशें करून लग्न समारंभ जावं पार्टी हांकां दिले जाल्यार दीस इज कंप्लिटली रॉंग म्हणपाक जाता पूण हाजेर आतां म्हाका दिसता लोकांनी आतां खेळगड्या लोकांनी आतां हो सामको हे हाजे फाटीक लागून असले प्रकार बंद जातले खेळगड्यांक कळटा म्हणल्यार हें खूब दीस गेले खूब दिसांनी कळ्ळें म्हणजे जेन्ना सामकें लग्न म्हणजे एक 8 दिसांचेर उरिल्लें तेन्ना हें लोकांक आनी खेळगड्यांक कळ्ळें ताचे पयलीं तें लिपून दवरिल्लें सो हातूंत भितर कितें आसा कोण परमिशन दिता तांणी हें दिवची न्ही आनी तसो कायदो हाडचो पडटलो कायदो हाडचो पडटलो आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टरान मातशें हाजेर लक्ष घालचें आनी ताणें असली ज्यो गजाली आसात त्यो टाळच्यो आज आनी एक गजाल जाल्या ती सकाळीं म्हणटा ती एक आमचो स्टेशन रोडाचेर एकल्या लेबराचो खून जाला आनी ही खून जावपाची गजाल पयलींच त्या एरियांतली न्ही ती सामकी ती स्टेशन रोड म्हणटा नोटोरियस टायप एरिया जाल्ली आसा आनी एकंदर थंय जर परिस्थिती पळयल्यार जाल्यार ती एक झोपडपट्टी टायप थंय सिच्युएशन आसता पळय तशें सिच्युएशन जाल्लें आसा मेन म्हणजे हो जो खून जालो तो कारण अजून कळपाक शकना पूण तांचे दोगांचे 2 लेबर ते आनी तांचे भितर कित्याक तरी लागून वाद जालो तेन्ना ते कोण सायडीक नाशिल्ले आनी ते दुसरे लेबरान जो एक्यूज आसा ताणें ताका चाकू घालो आनी मारलो आनी तो रक्ताच्या हातूंत पडलो आनी तो एक्यूज थंयच्यान पळून गेलो सो रोखडोच मडगांव पुलिसाक फोन आयलो आनी फोन येता केन्ना गजाल घडली ही आज सकाळ फुडें एक 10 सुमार ही गजाल घडली सकाळी दिसाची ताचे नंतर ते मडगांव पुलीस पावले ताका समतो तो जो इंजर्ड आशिल्लो ताका हॉस्पिटलांत गेलो हॉस्पिटलांत व्हरतकीर ताका डेड डिक्लेअर केलो सद्याक जो मेला ताची आयडेंटिटी अजून कळना कितें ती कोण नांव बिव कांय कळना पूण पुलिसांचें अशें म्हणणें आहा की आमकां एक्युजाचें नांव खबर आहा आनी कोणसो डावट आसा आमची ताणें आतां ताका धरपाचे प्रयत्न चालू आसात सांजेर म्हणल्यार आमकां म्हणटा यश येतलें अशें ताणें सांगिल्लें थंय इतली इलिगल एक्टिविटीज चालू आसात थंय बार चलतात इलिगल बार चलतात बी हे चलतात आनी मेन म्हणटा ते ताका लागून हे लेबर बिबर आसात ते सोरो पितात ही म्हणटा गजाल सकाळची जाल्या नाल्यार अदरवायज रातचे सोरो पिवन टायट जावन झगडी ही सदांचीच थंय हे आसा आनीक हाजे पयलीं त्या हाजेर अशे खून जाल्ले आसात एक मनशाक तकलेचेर फातरघान मारिल्लो आसा एकले बायलेचे चाकू तोपिल्लो आसा आनी एक ऑमलेटीचे हाजेर झगडी जावन एकल्याचो खून जाल्लो आहा त्या एरियेक सो ही एरियेचेर कंट्रोल दवरपाक जाय तितलो कंट्रोल मोदी थंयची ते वेपाऱ्यांनी बोवाळ केलो तेन्नाच्यान ते पेट्रोलिंग चालू उरतालें पेट्रोलिंग आनी थंय एक फिक्स पुलीस दवरिल्लो सो तो म्हणजे भितर जें आमचें ओल्ड स्टेशन तुवें पळयलां पयलीं आशिल्लें तें आतां तें थंय फुटब्रीज बांदिल्लो आसा सो ती एरिया तांणी पॅकअप केली थंय भितर कांय करपाक मेळनाशिल्लें पूण आतां सद्या थंय कोण उरना आनी हो जो खून जाला तो सारको एक्झॅक्ट ते ओल्ड स्टेशन जी आमची शेड आशिल्ली ती थंय शेड ना सो त्या हातूंत भितर थंय तो खून जाल्लो आसा भितर मदीं मदीं हय ते कंपाउंडाचे भितर जंय पयलीं ओल्ड स्टेशनाची जी शेड आशिल्ली थंय तो मर्डर जाल्लो आसा सो एकंदर ही जाली स्थिती पूण जर पळयलें जाल्यार तो स्टेशन रोड ह्या वटच्यान जावं किंवा त्या वटच्यान जावं स्टेशनाचे आखे सायड जावं किंवा आमचे आझाद नगरी आसा ती सायड जावं हे एक तेन्ना हे जेन्ना स्टेशन बांदताले तेन्ना ताका एक लूक दिवपाक सोदताले की तें अल्ट्रा मॉडर्न स्टेशन अशें लूक दिवपाक जाय पूण आतां जर ते रस्ते पळयले जाल्यार हे अल्ट्रा मॉडर्न स्टेशन काय म्हणपाचें किंवा काय हे सामकें तुगेलें थर्ड क्लास स्टेशन अशें म्हणपाचें स्टेशन आमचें हें मडगांव स्टेशन जें आहा तें सगळें म्हाका दिसता गोंयांत कारवार टू सावंतवाडी म्हळ्यार सगळ्यांत व्हडलें स्टेशन हें मडगांव जंक्शन हाजेर हजारांनी ट्युरिस्ट एवरीडे येतात आनी वतात ही जवळपास 1 लाख लोक दर दिसा देंवतात चडटात आनी भरपूर ट्रेन येतात हांगा सो स्टेशन आसा आमगेलें बरें आसा पूण स्टेशनाचे जेन्ना तूं भायर सरता तेन्ना परिस्थिती एकदम बिकट आसा ही फुडली सायडीक जावं आनी फाटल्या सायडीक जावं परिस्थिती स्पेशली त्यो आमगे फुटपाथ आसात त्यो एक तर एनक्रोच केल्यात किंवा ताजेर झुडपां इतली वाडल्यात की लोकांक त्या हातूंतल्यान चलपाक आतां मुखारले स्टेशनाचे मुखार एक फुटपाथ बांदिल्ली ही फुटपाथ आसा म्हाका दिसता हिमालया टू रावंड फोंड सर्कल जी हाफ पार्ट आसा म्हणजे स्टेशन टू हिमालया सगळे एनक्रोच केल्लो आसा कोणे आपल्याले बिल्डिंगाचे हे केल्ले आहा पार्किंग करता
ही म्हणटू बरी आसा, हांगा ही चडशी कोण वापरनात. त्या भायर ते कचरो उडयतात, आझादनगरीचो फुडलो कचरो आहा तो सारको ताचे फुडें करतात. आतां दुसरी सायडीचे आमी जे रावणफोंड टू स्टेशन हो लोकांक यो वच करपाचो ही वाट, ती जर फुटपाथ पयली जाल्यार थंय फुटपाथ म्हण दिसना, थंय एक बारीकशें जंगल दिसता आनी थंय लोक आतां रस्त्या वयल्यान चलत वचपाक लागले. ती जेन्ना रावणफोंड थंय स्टार्ट जाता थंयच कचरो आड उडयल्ले आसा, सॅग्रिगेट करतात, हे करतात. इतली लाखांनी पयशे मोडून ती फुटपाथ बांदप कित्याक? ती फुटपाथ बांदना जाल्यार ती झाडां येता आशिल्ली, ती तशी उरता आशिल्ली. सो म्युन्सिपालिटीन आनी तांचे कावन्सिलरांनी निवळ करपाक जाय आशिल्लें, तें आज पर्यंत निवळ सो ह्या हाका लागून मडगांवां एक बकाल तरेचे रूप आयिल्लें आसा. बरोबर बरोबर. कित्याक हें मडगांवचें तोंड हें स्टार्ट जाता, फर्स्ट भितर सरता हाजेरच तुगे बॅड इम्प्रेशन. 2 दिसां पयलीं आमी जेन्ना दीप कारापुरकर कडेन उलयताले तेन्ना ताणें हें सांगलें की खरें तर हाजें काम हे म्युन्सिपालिटीचें सॅनिटेशन आनी कितें म्युन्सिपालिटी तेच सोडून बाकी सगळे बुश कटिंगाक म्युन्सिपालिटी प्रत्येक कावन्सिलराक सांगलें ताणी की आमी हें दितात, मशिनां घेतात, आमी मशिनां लायतात आनी बुश कटींग करपाक जाय आशिल्लें. आनी बुश कटींग तें कितें अशें न्ही आज वाडलां हें, थंय व्हडलीं व्हडलीं झाडां जाल्लीं आसात त्या फुटपाथीचेर. सो हे सगळें जर पळयलें जाल्यार एक परत आमी सामके दुख्खी काळजांतल्यान म्हणटात की मडगांवाचेर जशें लक्ष दिवपाक जाय तशें लक्ष दितात काय ना. मेन म्हणटा ते ह्यो आतां फुटपाथी भितर सगळी गजाली बरी आसात, पूण ज्यो ऑस्पिसियो जे सगळे सावथ गोंयाक लोकांक कॅटर करता थंय सुविधा नात हे परत सांगून लोक थकले. आमचे भलायकी मंत्र्याच्या ह्या कानाचेर पडटा काय पडना हे कांय कळपाक मार्ग ना, कारण सुदारणा जाल्ले दिश्टी पडना. दुसरें लोक 2 फ्लोर रिकामे आनीक लोक जागो खाटिना म्हणून हाजेर न्हिदतात, जमनीर न्हिदतात. हेयी आमचे गोंय सरकाराक भुशण दिसपा सारकें चित्र न्ही न्ही. हाजेर आमच्या प्रशासनान परत एकदां आमी कळकळीची विनंती करतात की हाजेर लक्ष घालचें आनीक लोकांचे हे त्रास आसात ते उणें करपाचें हें केलें. कारण आमी सदांच म्हणटात एक मनीस मरप म्हणटा फकत एक आंकडो न्ही, एक कुटुंब हालपाक शकता. कालचो जो आमचो काणे जो एक्सपायर जालो तागे सगळें घर ताजेर अवलंबून आशिल्लें. सो ताजे 2 जाण भुरगीं आसात, शिकतात. सो असले हाजेर कितें आघात जाता हे जेन्ना कोणाचेर आघात जाता तेन्नाच कळटा. सो अशें कुटुंबां उद्ध्वस्त करपाक दिवचें न्ही कित्याक आमी मागतात आनी ही हांगा चर्चा थांबयतात. सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.